महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बसका बुधवारा जाली। गोंय सरकार म्हादय न्हंय संदर्भात गोंयकारांक फटयता। गोंय सरकार रस्त्याचेर देंवोन केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपाक सोदना अशें दिसता की गोंय राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार दोगूय मेळोन कर्नाटकाक म्हादयचें उदक दिवपाक तयार जाल्यात। केंद्र सरकाराक आनी राज्य सरकाराक जागे करपा खातीर मोगो पक्ष विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचो थाराव केंद्रीय समितीन घेतला, अशी माहिती मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान दिल्या। विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी ढवळीकारान दिल्या, मात आजून दीस थारावंक ना खंय। मोगो पक्ष हे आंदोलन प्रत्येक मतदारसंघात पंचायत लेवलाक करूं सोदता। दोन कडेन आमची जनजागृती आंदोलनां जाल्लीं आसा। तिसरें आंदोलन आमचें बिचोले आसा, ते नरेश बाब तुमकां सविस्तर सांगतले। त्याच्या नंतर सांखळी आनी म्हापसा आनी मये हे तीन मतदारसंघात हे जन आंदोलन फुडें वतलें किंवा जनजागृती जाका म्हणटा आमी, कारण लोकां पर्यंत म्हादय ही कितली इम्पॉर्टंट आसा आनी त्याचे येता त्या काळात इफेक्ट कितले जावं शकता प्रत्येक गांवांत हे सांगप प्रत्येक पंचायत लेवल किंवा घराघरांनी वचून ही एक मोठी जबाबदारी आसा आनी ती आमी घेतिल्ली आसा। दुसरी गजाल, खंयच्याच गोष्टीचे सरकाराक पडूं ना काय कितें असो एक विचार चर्चेक आयला। म्हादयचें सरकार स्पश्टीकरण सारकें करना, मायनिंगाचें सरकार स्पश्टीकरण करनात, अनएम्प्लॉयमेंट वाडत गेला त्याचें स्पश्टीकरण सारकें ना। गेले 1.5 वर्सां सरकार फक्त घोशणा करीत आसात। सरकारा कडेन कितें कार्यवाही जाता, गोंयकारा खातीर कितें दिवपाक सोदतात तें स्पश्ट जायना। फक्त आपले पुरते पळयता काय कितें असो एक दुबाव आज गोंयकाराक येवपाक लागला। इन्फ्रास्ट्रक्चराक लोन घेता, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले तयार जाला आनी कितले केला आनी कितले नवे प्रोजेक्ट काडल्या हो एक गोळ मोठो आसा। आतां बजेट आसा, बजेट वाचले म्हणून जायना। फाटल्या वर्साचे बजेट केल्ले कितले यूज केल्या आनी खंयच्या कामाक कितले यूज जावना हे त्यांनी पळयलां काय कितें? काय प्रत्येक जाण आपल्या खातीर थंय वावुरता हे आज गोंयकाराक स्पश्ट जायना। एक तरेचो गोंदळ सगळे कडेन ह्या सरकारान घातिल्लो आसा अशी प्रतिक्रिया आमच्या आयच्या बैठकीत जाली। कारण मायनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणा, आता तुम्ही पळयात डेरीची परिस्थिती आज कितें आसा पळयात, शेतकऱ्याची परिस्थिती आज कितें जाल्या ती पळयात। संजीवनी तर सगळी घडबाईक हाडून उडयली। गोवा डेरीची परिस्थिती आज आंदोलन चलता, कोणूच थंय लक्ष घालपाक तयार ना। अशें करून ह्या सगळ्या गजालीचो आढावो घेवन ह्या सरकाराचो आमी आज निशेध केला। ही कामां जायना, फुडें कांयच वचना, आपल्या पुरतेच सरकार पळोवपाक लागला। दुसरी गजाल, आमच्या आज जिल्हा पंचायतीची निवडणुकीचेर चर्चा जाली। मोगो पक्षान जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको लडोवपाची घोशणा आमी केल्लीच आसा। आज तेचेर सविस्तर चर्चा जाली, पूण आजून सरकारान रिजर्वेशनाचे डिक्लेअर करूना। 1.5 म्हयनो उरला, म्हणजे त्यांच्यात लोक त्यांनाच रिजर्व करून ते निवडून हाडपाक सोदता कितें असोय दुबाव सरकाराचेर आसा। सरकारान सपोर्ट करपाक जाय, लेटर दिले म्हणून एफर्ट न्ही। एकामेकाक मेळ्ळे आनी आपले फक्त पार्टी आनी खुर्ची सांबाळ्ळी म्हणून जायना। म्हादयचो विशय हो सिरियस घेवपाक जाय। आज कितले उदक थंय वळयला तें पळयात। गव्हर्मेंटान गोंयच्या गव्हर्मेंटान आंदोलन फुडें व्हरपाचें अशी आमची अपेक्षा आहा। गव्हर्मेंट म्हणून वेगळें रावूं जायना। म्हादय खातीर सगळ्यांनी एकजुटीन हें आंदोलन करून केंद्राचेर दडपण हाडप।
हो आमचो इरादो आसा आनी हाडूंक जाय गोंयच्या खातीर गोंयच्या खातीर मागीर आमकां आंदोलनाक वेगळे आनी आपूण वेगळे अशें रावचें न्ही सरकारात अशी आमची अपेक्षा आहा. म्हणल्यार गव्हर्नमेंट तुमकां दिसता सध्या सद्या ओके कांयच उलयना सपोर्टूय दिना सरकाराचेर प्रेशर घालपा जाय तो घालना. घालना सेंटरा कडल्यान लेटर विथड्रॉ केले न्ही आनी ओग्गी रावले आमी पळयता म्हणून ते दीस इज नॉट द वे न्ही. आर दे फुलींग गोवन्स वी डोंट नो. जेन्ना लेटर तुमी एबेन्सांत दवरले आनी परत तेच लेटर तुमी कर्नाटका बरयलें की ते एबेन्सांत ना विथड्रॉ केले म्हणून आमी म्हणजे गोंयकाराच्या मतदाराचो गोंयकाराचो खेळ असो जालो. म्हाका दिसता हो विशय न्यायालयान सद्या व्हरपाची गरज ना. गोंयांत BJP, कर्नाटकात BJP, सेंटराक BJP, तिनूय कडेन BJP आहा. तुमी हो बसून विशय ताबडतोब निर्णय हेचेर जावं शकता. ही तुमकां दिसना ही एक फसवणूक लोकांची कोर्टां वचप आनी डेट घेवप आनी हें जालें म्हणप ही आतां फसवणूक जाल्या. सरकारां वेगळी वेगळी आशिल्ली जाले कोर्टांत वचून झगडूं शकताले. आज घरचेच लोक एका कडेन आसा आनी लोकांक कोर्टां आसा म्हणून सांगून फसवणूक चल्ले काय कितें. एक जर तर कर्नाटका गोवा आनी सेंट्रल एक कडेन रावत तिनूय एकूच सरकार आहा आनी एक निर्णय जाय लोकां खातीर गोंयच्या लोकां खातीर बरो तो काय खातीर जाल्यार एक लोकांक ह्यांच्या बद्दल एक विश्वास निर्माण जातलो तोय करना. सगळे गुमजाव करून उडयला. म्हादयचो जो प्रश्न आसा ते येता ते 31 तारखेक शुक्रारा सांजे 4 वरांचेर छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर आमी सगळे जाण जमतले आनी ढोल ताशांच्या गजरान आनी म्हादय बचावच्या गजरान एक रॅली आसतली आमची. ती ही जी म्हादयची जनजागृती आसा ती पूर्ण उत्तर गोंय न्ही तर पूर्ण गोंयभर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतां आमचो विचार आसा विधानसभा जेन्ना चालू आसा तेन्ना विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचो. त्या खातीर आमी सगळे जाण विचार करतात. रूपरेषा ठरोवपाची आसा. म्हणजे केंद्रीय समिती कार्यकारिणी समिती आनी बाकीचे भायर जे आमचे अजूनय कार्यकर्ते आसा तांकां विचारान घेवन हो मोर्चा व्हरपाचो आमी ठरयतले.